तुमी हांगा बॅकग्रावंडान पळयताच आमी देवशेत म्हणटा तें आसा. ते जागो थंय जे सबस्टेशन येता, जे पावर सबस्टेशन. आनी हो जो बोवाळ जाल्लो तो आय थिंक लॉकडावनान सुरू जालो, जेन्ना हे कोविडचे केसीस वाडले तेन्ना. आनी लॉकडावनान ही सगळीं झाडां कट केल्ली. आनी आफ्टर लॉकडावन जेन्ना न्यूज भायर पडपाक लागली की मोल्या हांगा कितें तरी येता, आनी जगभरान सगळे लोक हॅशटॅग मोले सेव मोले करपाक लागले. आनी तेन्ना मागीर आमकां अशी न्यूज मेळ्ळी थ्रू मिडिया की देर इज समथींग कमींग हियर लोकली. आमकां स्टार्टींग कांय इन्फॉर्मेशन नसलें हांगा. 3000 ट्रीज ऑलरेडी कट केलेली आसा आनी हेचो इम्पॅक्ट आमच्या गांवार सुद्दां जाल्लो आसा. वायल्ड एनिमल्स आसा सच एज मंकी, ते आमच्या गांवांनी येवन सगळे जे व्हेजिटेबल्स रोवला, कोकोनट्स आसा, तांकां सगळ्यांक डिस्ट्रॉय केलेले आसा. ल्हानपणाच्यान आमी जी झाडां पळयल्लीं की व्हड झाडां आसली, 500 इयर्स 100 इयर्स इतकी व्हडली झाडां आसली ती, आनी ती सगळी कट करून उडयले. आनी आमकां तेन्ना क्वेश्चन्स पडलो की बाबा हांगा जावपाचें आसा तें कितें जावपाचें आसा. एज अ फार्मर सन, म्हाज्या बापायची गोरवां आसा, म्हाज्या बापायची म्हशी आसा, तांकां उदक जाय पडटा, तांकां ग्रेजींग ग्रावंड जाय पडटा. ओके, सो त्या सायडीक देवशेत म्हणटा ते ग्रेजींग ग्रावंड आसलो. सो तेंच्यांनी जेन्ना फॉरेस्ट क्लियर केले आनी नाव दे आर सेयींग दे वील प्लांट 3 times वॉट दे हॅव कट द ट्रीज. सो तेंच्यांनी हांगा ही जी एरिया स्पॉट केला ती तेंच्यांनी एफॉरेस्टेशन करपाक एरिया स्पॉट केला. आनी तेंच्यांनी थंय झाडां मारलेली दॅट वॉज अ व्हेरी डिफरंट कायंड ऑफ स्पिसीज. आनी हांगा जे आतां ते प्लांट करता दे आर लायक मँगो ट्रीज, जॅक फ्रुट्स, अशीच जी मोजकीच 2-3 आसा आनी तेच प्लांट करता. सो आमची फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जी मेळपाची जागा आसा ती आमची पंचायत, मोल्या पंचायत. तर आमी पंचायतीक अप्रोच करपाक सुरू केलें. सो त्या अप्रोचान आमी फर्स्ट लेटर पंचायतीक केलें, दॅट इज ऑन 22 जुलय. आनी त्या लेटरान आमी इतकेंच बरयलें तांकां की बाबा हांगा कितें जाता तें आमकां सांगपाचें. पूण आमकां इमिजिएटली पंचायतीचो रिस्पॉन्स येवना. सो नेक्स्ट आमी परत लेटर केलें गांवच्या सगळ्यांनी सायन करून ऑन 15 ऑगस्ट. सो दे रिजेक्टेड दॅट लेटर सेयींग दॅट देर इज सम कोवीड केस. अगेन आमी फॉलोअप म्हणून तांकां 29 ऑगस्टाक लेटर केलें. त्या लेटराच्या बेसिसार त्यांनी आमकां मिटींग कॉल आउट केली ऑन 7 सप्टेंबर. सो सरपंचान सांगलें की ताका कांयच खबर ना म्हणून, ताका कांयच खबर ना केन्ना झाडां ही कट केली ती. मागीर तो पर्यंत आमकां न्यूज मेळयली की हांगा कितें तरी इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन जाता म्हणून. मागीर आमी सरपंचाक विचारलो की बाबा तेचे सायड इफेक्ट कितें, आमकां कितें हानी जातली हेची सबस्टेशना खातीर. सो जेन्ना आमी हो क्वेश्चन सरपंचाक केलो तेन्ना शी जस्ट रिप्लायड वेगली. तेणी कितें सांगलें की सेम क्वेश्चन तेणी तामनार जो रिप्रेझेंटेटीव आसा, ह्या कंपनीचो जो रिप्रेझेंटेटीव आसा ताका क्वेश्चन केल्लो की बाबा हेचे हार्मफुलनेस कितें म्हणून. सो ऑब्वियसली तेणी तिका कितें सांगलें काय सायड इफेक्ट ना म्हणून, आनी शी एक्सेप्टेड दॅट. Gesù आपले कुडीत पातक नाटक केले, पातक नाटक केले. जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती, जेजू आमची शांती. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी सोंपून गेल्ल्या लेझली रिबेलो हाच्या आत्म्या पासत भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. प्लासियानो दा क्रूज आपलो जल्माचो दीस मनयता.
देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जीं कोण भावार्थांतलीं कोडसरून गेल्लीं आसात तांचेय पासत आयज खेरीत भाशेन मागूंक लायता, तांचेय पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू आज म्हणटा सोत आमकां स्वतंत्र करतलें. देवाचेर आमी पात येता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी सोतान जिवंक आमकां अणभव मेळटा. देव जावन आसा सगलें सोत, कित्याक देव जितलें आपल्या ह्या संवसारांत आपले पोरजे पासत करता ते खरे पोरजेचे बरे भलायके खातीर, बरे तांच्या उत्पन्न जावचे खातीर, बरे तांकां उस्ट मेळचे खातीर आनी सगळें बरेपण येवचे खातीर देव आपले पोरजे खातीर वावुरता. आमी हे सोत कितें तें ओळखून घेवंक आनी ह्या सोता पासत आमी दर दिसाक वावरूंक आनी जिवंक आज परतून एकदां तोच देव आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितांत सोत आपणावंक आनी सोता प्रमाणे आमी जिवंक आमकां ह्या मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय, तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. दानियल प्रवादीचें पुस्तक वेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकदनेस्सर पातशान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मासाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बुजोनात. हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोण्याचो, किन्नोऱ्यांचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचे संगीत तुमी आयकतले तेन्ना दोंदीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक बजोवंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बजोनात जाल्यार रोखडेंच तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगट्यात उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवाडटलो. शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो आनी राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता. तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवाडटलो पातशा. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार बऱ्यान जाणा जा पातशा की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नाबुकदनेस्सर एकदम रागावलो. शाद्राक, मासाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगटें सदां तापयतालें तें व्हरून 7 फावटी उदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोठ मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मासाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांय जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेस्सर
तोटाक जालो आनी बेगीन उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयले नासले. ताणें राजाक पट्टीपाळ केलो. खरें पातशाह, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकोडनेझरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मासाक आनी अबेदनेगो, आमच्या देवाक फाकाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले, कारण ताणें ताचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजन करचे परस आपलेच कुडी दासूंक दिल्या. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुज्या वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुजे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब. मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. तूं समुद्राचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब. मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात, ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सुवामो परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जिदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेसून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवेन देखलां तें हांव सांगता आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाड केलो, अब्राम आमचो बाप. जेसून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां. तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामसारान आमी जल्माक येवंक नात. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेसून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातान उपसला आनी आयला. म्हजेच कुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. थंय आमी दानियलाचे तेगूय इश्ट शाद्राक, मेसाक आनी अबिदनेगो हांकां नाबुकदनेस्सार कितें भाशेन आपल्यान उठपोवन केल्ल्या देवाक नमस्कार करूंक तांकां कितें भाशेन तो एके भाशेन उस्कायता. आनी हे तेगूय दानियलाचे इश्ट आपूण स्वताक कितें भाशेन मानतात आनी देव जाका आपूण बोसतात तो स्वताचो ताचे बगर आनी दुसरो आमकां देव ना म्हूण ताका दाखोड करतात. जेन्ना नाबुकदनेस्सार तांकां उज्यान लासूंक फरमायता ते बाबा भयणो आस्त्या तोंडान हें सगळी पिडापीड सोंसतात आनी स्वताक गोवाय दिवन शेकी राजा तांचें हें सोत पडून आपुणूय म्हणटा ताणें आपल्या चाकरांक सोडूंक आपल्या दुतांक पाठयले आनी कितें भाशेन ह्या देवाक नमस्कार करूंक तो पावता. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा सोत. आज हें जेसू म्हणटा सोत तुमी जाणो आसलें जाल्यार तें तुमकां स्वतंत्र करतलें. आमी जाणाव जेसू जावन आसा देवाचो पूत आनी कितें भाशेन आमकां ताणें आपली पाटलावदारां केल्यात. ह्या संवसारांत स्वता परमणे जिवंक आमकां ताणें तत्वां दिल्यात आनी ताणें आमकां आपली शिकवण दिल्या. आमी एकामेकाचो मोग करून आमच्या पेल्याक भोगसूंक दुसऱ्या सगळें उदीक आनी उदीक दोयाड मोबाड आमी जावंक तोच देव आमकां दिसपोटी आपयता. जेसू जर आमकां आपलो अणभव आमकां दिता जाल्यार दर दिसाक हो देव अणभवूंक तो आमकां आमच्या पेल्या वरवीं आमकां तो आमंत्रण करता. हें आमंत्रण आमी ताचें कशें स्विकारता, कशे तरेन आमच्या जिवितांत पाळटा, कशे तरेन आमी जियेता तें आमचें दल्ललें आसा. जायते फावटी घडी स्वताक आमी स्वत कितें तें जाणा, पूण ह्या स्वता प्रमाणे चलूंक जायते फावटी आमी हांकडेता, फाटीं सरता वो भियेता वो जायते फावटी आमी स्वार्थी जाता आनी आमकां कित्याक फायद्याचें हें उदीक आमी चिंता. वाग्युंत आगुस्तीन आपल्या एका सेर्मावन अशें म्हणटा, हांव स्वत मानता अणभवूंक आनी जितलो हांव अणभवतां तितलो हांव स्वत मानतां कित्याक देव जावन आसा स्वत. बाबा भयणीनो, हो स्वताचो देव आमकां जायते फावटी उदीक आनी उदीक जे आमचे मदें चलता, जे आमचे मदें वायट वसता, जे आमचे मदें कामचाराचे वस्तू आसात ताचे निशेध मारूंक आमकां उलो मारता. आमचो ताळो भाव भयणो उदीक आनी उदीक घोट करूंक तोच देव आमकां दर दिसाक आपयता. आमी घडीक पळयता, पळोवन आमचे दोळे धांकता, आयकून आमचे कान भाव भयणो आमी भेरे करता. जायते फावटी आमकां तोंड दिलां देवान, उलोवंक आमकां जायते फावटी शक्ती आसा, घडीक हें सोत कितें तें आमी जाणा जावन आमचें तोंड धांकता. आज तो देव आमकां म्हणटा, स्वता प्रमाणे तुमी जियात, तुमी म्हजे शीस म्हजे पाटलावदार, सोत कितें तें तुमी जाणात. ह्या स्वताक प्रमाणे जियेतना तुमचो ताळो फावो ते सुवातेर तुमी उबारूंक, फावो ते वस्तू वरवीं तुमी निशेध मारूंक, फावो ते वस्तूंक तुमी गुलाम जायना जावंक, पातका मेकळे जिवंक आनी स्वतान उदीक आनी उदीक देवाक अणभवूंक आज किरीत भाशेन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. कितें घालताय त्या उड्यात, कितें घालताय ते काशीत, याज्ञिक बाबाच्या हातांत, कितें वेगळी दवरताय, म्हजो मोचे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आनी खून, मोचे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं सामून मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नातले पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा हो योद्न तुजे मुखार पावो. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समोर पोंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक जाय. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सूर कार्यांचो ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दोता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बंदा तुज्या वैभवान उंचोटी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचोटी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनशिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोदाराक आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेची कुड्यान रगो जाल्यार आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तान सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा सता तशी संवसारान आसा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिसगा आनी तुजे कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवूच चलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी स्वता परमणी जिवंक वचतो जिसो आमकां आपयता ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक मन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगलाचे तूं भोव पोवीत संस्कारान पोवीत संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत हांव मानतां स्वत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता एक घडयेक एक घडये तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखींच तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळी जावन केन्नाच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जिविताचे उदक पिवूंक घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो खावूंक घेवचें भुकेल्यारू जिविताचे उदक पिवूंक घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो खावूंक घेवचें भुकेल्यारू आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता जिविताचे उदक पिवूंक घेवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो खावूंक घेवचें भुकेल्यारू
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमचे पिडेस्त ओतम्याक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सूर खोटेपणां काडून ती निर्मोळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्याखाल सदांच सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवास आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका पातक्याक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया तुज्या लागीं पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर आनी दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विस्वास. विस्वास. एक आकुतीचे माये, एकाकृतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे, सुचरे कर म्हजे, हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवंशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बरवंसो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेसू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुचे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बोळ पातक्याक पातक्याक जो येता येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताची काकुती हो विस्वास अविस्वास तुजे ताय तुचे ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची सर्वसवांची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी फावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो कित्याक कित्याक तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजती मजतीन हांव जैत हांव व्हरतली. सयत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितली न्ही. जोर हांवें सर हांवें म्हजी भेट म्हजी बॅग तुका केल्यार तुका केल्या तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता भियेता पातकाचे ताळणे पातक्यांचे ताळणी तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन आनी इबाडीत म्हूण निबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो. हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता तातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं अदीक करूंक उदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार चौकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये ही माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये आदाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या तुज्या भुरग्यां भुरग्यां पासत पासत विनंती विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीन मरे देवाची माये म्हाका गती विनंती कर. आतां आमच्या मनच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीन मरे देवाची माये म्हाका गती विनंती कर. आतां आमच्या मनच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीन मरे देवाची माये म्हाका गती विनंती कर. आतां आमच्या मनच्या वेळार भाग्यंती मरे मागीन मरे आदार दी आदार दी. ओदृश्टाक अदृश्टा सांपडलेल्या
मजत कोर मजत ओस्कोत कालचांच्या कर्जांच्या माग माग पोचे पासून फौजीपासून जा शहरातील या शहरातील देवाच्या मुन्याऱ्यांची देवाच्या मुन्याऱ्यांची विनोद कोर विनोद कोर सगळ्यां देवाक सगळ्या देवाक भेटयलेल्या भेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत स्त्रियांपासून फावो कोर फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक सगळ्यांक जे मागतात मागतात तुजो सासनाचो ससासनाचो आलाशिरो. आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीन प्रार्थुया येसुम्याची सुक्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय रासो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आमी जाणा ह्या दिसांनी उदीक आनी उदीक केसीस वाडत आसात तर किरीत भाशेन आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया जी कोण पिडेंत आसात जी कोण ह्या नव्या कोरोना व्हायरसाचे जे कोण आयल्यात वेरियंट्स तांकां सांपडून ते पिडेक सांपडल्यात तांचे खातीर मागुया देवान तांकां बेगीन इलाज फावो करूंक म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सोबे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्भूत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरयेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी भोगूंक पावों सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी शाश्वत आदाराचे बायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचे बापाचे बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देव आनी सदां काल तुमचे वयर दोगू. आमेन. चोत्रायदोरची आमचो ODP 2030 हाचे विशीं जी जमात जाल्ली पंचायतीन आनी सगळ्या लोकांक मागलोलें हे ऑफिशल्स आसात तांणी येवन आमकां तें एक्सप्लेन करचें म्हणून ताची चीट परतून आयिल्ली आसा मोर्मुगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचे आनी फाल्यां 25 तारखेर 11:30 वाजता ते ऑफिशल्स आमकां ताची म्हायती दिवंक आनी एक्सप्लेनेशन दिवंक आनी आमचे प्रश्न जे आसात ते सुटावे करूंक येतले. त्या पासत तुमचे कसलेय प्रश्न आसात तुमच्या घरा विशीं वो झोना विशीं जाल्यार फाल्यां 11:30 वाजता तुमी पंचायत ऑफिसान येवचें म्हूण सरपंचान कळोवंक लायलां. देवा सोरलो